कारण आज हालींच आमची चतुर्थी गणपती पूजन जावन आयज 6 दिसांचे गणपती विसर्जन जाल्लें आनी आयज म्हाका दिसता आयज तुमच्या मार्फत आमकां कळ्ळें की परत थंय डंप जाला कितें तरी म्हणून. आयज सकाळीं आमी बातमी आयकलेली आनी वाचलेली बी की थंय डंप जाला म्हणून. आतां म्हाका दिसता आमी जायते प्रयत्न करता की आमी स्वच्छ ठेवपाचें. आमची तुमी पळयलां आसतलें की रस्त्याची रस्त्या रुंदीकरण आमी कितकें केलां की बुश कटिंगेचें आहा पळय ते 1-1 मिटर आमी भायर मारतात आनी भायर मारतना लोकांनी चिंतपाक जाय की आमी हांगासर आपलो घरांतलो कचरो हाडून रस्त्याचेर एक सायडीचे उडयता. ती विलेवाट तेंच्यांनी आपण म्हणून लावंक जाय. पूण प्रत्येक फावटी आमी पळयता आसतना थंयसर हाडून डंप करतात कारण ती एकाडी जागा पडटा म्हणजे ओपन जागा मेळटा तांकां थंय उडोवपाक आनी थंय घरां ना लागीं आनी ताका लागून ती खणी मेळटा तांकां आनी खणीच्या जागेर हाडून ती उडयतात. आमकां खरेंच वायट दिसता. लोकांक परत परत सांगता आमी की थंयसर स्वच्छता राखा पूण आमचें कोण आयकना. पूण आयज आमची ग्रामपंचायतीची मिटींग आसा त्या मिटींगेन हांवें सोलरचे 2 कॅमेरे मागणी करपाची आयज विचार केला आनी थंय आमी कॅमेरे घालतले आनी बेगिनांतल्या बेगीन आमी थंयचो तो कचरो हटयतले कारण JCBच्या सहाय्यान तो हटोवचो पडटलो आनी ते करतले आमी. पण म्हाका लोकांक एक आव्हान कशें दिसता की हे जे तुमी कचरो हाडून तुमच्या घराचो एक तुमी रिनोवेट करता घर हे बरी गजाल आसा पूण तो रिनोवेट केल्लो घराचे जे मटेरियल आसता ते तुमी हाडून आमच्या रस्त्यार एक उडयता आनी आमची घाण करता. परत परत सांगपाक आमकां लोकांकूय वायट दिसता. लोकांनी चिंतपाची गरज आसा की ह्या कोरगांवा सारकिल्ल्या जागेन हाडून तुमी भायलो कचरो हाडून तुमी भितर उडयता. फाटल्या दिसांनी मांद्र्याचो कचरो आनी हॉटेलाचो कचरो हाडलेलो आनी तुमच्या मार्फत आमी सगळे पंचनामो केल्लो पुलिशेक आमी इन्फॉर्म केल्ले आनी सगळ्या तेणी हे केल्ले चौकशी करून आमी ते मागीर ते कमी केल्ले थंयले हे केल्ले डंप केल्ले ते आमी काडलेले थंयले. परत आयज तुमच्या मार्फत आमकां कळटा की आयज डंप केला कारण आमी 7 दीस गणपती आसल्या कारणान आमी त्या एरियेक पावोंक ना की आमकां गणपती हे आसोंक घरान गणपती आसोंक. हांव लोकांक इतलें सांगता की जाय थंय मातशें प्लीज मातशें तुमचे कडेन मागता उपकार मागता की तुमी अशी घाण करची न्हू. हे गांवांत आमचो स्वच्छ गांव आसा कोरगांव गेलो तो स्वच्छ दवरूचो. हांव नंबर 8 आनी 9 आमी स्वच्छ दवरपाचो खूब प्रयत्न केल्लो आसा आनी आमी तो दवरताय बी. आयज आमी खंयचे गव्हर्मेंट येतले म्हणून रावना बुश कटिंगाची आमी पयलीं सुरवात करून आमी बुश कटिंग सुद्दां बरें केल्लें आसा. तुमी पळोवंक शकता तुमच्या मार्फत तुमी लोकांक दाखोवंक शकता की कशा पद्दतीन हे बुश कटिंग आमी केल्लें आसा ते स्वच्छ आमी जावं थेयल्लो आसा. आनी आयज पळयलो जाल्यार खंयचो तरी दुसरो कचरो हाडून आमच्या भायर म्हणजे पार्श्याच्या रोडाक हाडून थंय उडयलो आसा. दोगांयची शिमेच्या मदीं हाडून तो कचरो उडयलो आसा. जी पार्श्याची सीमा जी आमकां लागता त्या शिमे कडेन हाडून कचरो उडयलो आसा. आमकां वायट दिसता आनी आमी बेगिनच्या बेगीन तो कचरो हटयतले इतकें तुमकां आमी आश्वासन दिता आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपतले. त्या वार्डांतलो पंच आहा तो तेणेन म्हाका हो विशय मांडलेलो आसा. आयज आमी अशें डिस्कस केला म्हणजे थंय कॅमेरो बसोवपाचो आनी आमी सगळे पासय करून घेतलो तो कॅमेरो बसयतलो आनी अशी गजाल परत जावनी ना. आमी स्ट्रिक्ट एक्शन थंय घेतली जो डंप केला पळय थंय एक्शन घेतली.